धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप इस्तेव कुरपेन आनी बोळान भरून लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या मुंडलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्झांद्रियकार आनी त्या भायर सिलिस्तेचे आनी आजियाचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवाकोडे वादविवाद करूंक लागले, पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरून उलोयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान उयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगोडटलों. जबाब तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या धर्मदूतांक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबंद मारतले. म्हजे पासून राजा पातशां सोरशे तांच्या आनी अनभर त्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले.
पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उप्रासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.